देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप नेहमायाच्या पुस्तकांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. लूक 22:10 पयली ओळ. ऑफिसांनी व कचेरींनी ऑफिसाचो वावर करूंक ऑफिस बॉयज आसतात. एका ऑफिस बॉयाचें काम म्हटल्यार आपल्या सायबाचें व दोनयांक जाय तशें करपाचें. आख्खो दीसभर हें आनी तें कर असले हुकूम हे ऑफिस बॉयांनी पाळूंक जाय. सायब धाडटा थंय वचूंक जाय, सांगता तें करूंक जाय. ड्युटीचेर आसोसोर तांकां कसलोच अधिकार ना. सुताचेर बांदलेल्या बावल्या सारकें तांणी नाचूंक जाय, वागूंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान जेजू 72 जाणांक दोगां करून धाडटा ताची खबर सांगता. आपले चाकर सिरविदोर वो ऑफिस बॉयज कशे न्हय, पूण आपले सीस कशे जेजू तांकां अधिकार दिवन धाडटा आनी आपल्या वावरांत तांकां सहभागेली करून आपूण पावचो ना त्या पिका मळ्यांत बरे वावराडी कशे पाठयता. जेजू आपले सोडवणीच्या मुण्यारपणांत आमकां सगल्यांक बागाक घेता. मिशनार जावप, स्वर्गा राज्याची बरी खबर संवसारांत पुरगोट करचें काम बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा. सोम्यान आमकां विंचून काडून आपल्या नांवान वावरूंक आमकां पाठयल्यांत म्हूण सतमानुया आनी उतरां कोरन्यांनी तशेंच जिविताचे बरे देखींतल्यान जेजूक परगटूंक प्रयत्न करुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.